नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज 8व्या भारतीय मोबायल काँग्रेसीचें केलें उक्तावण. दर्जेदार सेवा दिवपाचेर भारत सरकार भर दिता, प्रधानमंत्र्यांनी दिलें उतर. $288 वांगड्यांच्या महाराष्ट्र विधानसभे खातीर 20 नोव्हेंबराक एकाच पावण्यार जातलें मतदान, जाल्यार 81 वांगड्यांच्या झारखंड विधानसभे खातीर 13 नोव्हेंबर आनी 20 नोव्हेंबराक जातलें 2 पावण्यांनी मतदान. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी दिल्लीच्या भलायकी, शेतकी आनी शारांचेर लक्ष केंद्रीत केल्या सेंटर ऑफ एक्सलन्साची केली घोशणा. भारताच्या पहिल्या ऑटोमॅटेड व्हॅक्यूम सीवर नेटवर्क प्रकल्पाचे पणजी मळा हांगा मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकीं जालें उक्तावण. बेबुनियादी कारणावेल्यान लक्ष केल्ल्या भारताच्या कॅनडांतल्या उच्चायुक्तांनी राजनयिकांक भारत सरकारान परत आपयलें, तशेंच भारतांतल्या कॅनडाच्या उच्चायुक्तांनी काडून उडयले. पळोवया खबरो विस्तारान. भारत सदांच संवसारभराक जोडपाचें काम करता. दूरसंचार क्रांती आनी डिजिटल क्षेत्रांत भारत प्रगतशील आसा. आयज दिल्लीच्या भारत मंडपमांत आंतरराष्ट्रीय टेलिकम्युनिकेशन स्टँडर्डायझेशन असेंब्ली 2024 प्रधानमंत्र्यांनी उक्तावण केलें. तशेंच आयज तांणी 8व्या मोबायल काँग्रेसीचें उक्तावण केलें. सुमार 3000 प्रतिनिधी ह्या परिशदेंत वांटेकार जाल्यात. भारताची दूरसंचार क्रांती आनी डिजिटल क्षेत्रांत उदरगतीच्या दिकेन मुखार सरून संवसाराक एकठांय करपाचो यत्न करता, अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी ह्या कार्यावळींत उलयतना सांगलें. हजारों वर्षों से वसुधैव कुटुंबकम के हमें अमर संदेश को जीता रहा है. हमें G20 का नेतृत्व करने का अवसर मिला, तब भी हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का ही संदेश दिया. भारत दुनिया को कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकालकर कनेक्ट करने में ही जुटा है. प्राचीन सिल्क रूट से लेकर आज के टेक्नोलॉजी रूट तक भारत का हमेशा एक ही मिशन रहा है, दुनिया को कनेक्ट करना और प्रगति के नए रास्ते खोलना. मोबायल आनी टेलिकॉम पयलीं दूरभाषेचें माध्यम आशिल्लें, मात प्रधानमंत्र्याच्या दूरदर्शी नेतृत्वाक लागून मोबायल क्रांती दरेकल्याक एकमेकांकडेन जोडपाचें साधन जालां, अशें केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हांणी सांगलें. Telecommunications Act 2023 is a case in point. It has been designed such a way so as to modernize India's telecom framework, drawing light upon hitherto unaddressed areas such as the high potential sector of satellite communications, addressing the challenges of the digital era, the most important being cyber security. The telecom sector, much like other growth critical sectors in India, is aggressive, is ambitious, and its outlook in our journey from our Amrit Kal to our Shatabdi Kal is to lead the world. 81 वांगड्यांच्या झारखंड विधानसभेची मुजत 5 जानेवारी 2025 दिसा सोंपता आनी 288 जागांच्या महाराष्ट्र विधानसभेची मुजत 26 नोव्हेंबर 2024 दिसा सोंपता. ह्या दोनूय राज्यांत विधानसभा वेंचणुकेचो पुराय कार्यक्रम मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांणी नवी दिल्लींत आयोजीत पत्रकार परिशदेंत जाहीर केला. महाराष्ट्रांत एकाच पावण्यार मतदान जातलें. नोव्हेंबराच्या 20 तारखेक महाराष्ट्रांत मतदान जातलें, जाल्यार 23 नोव्हेंबराक मतमोजणी जातली. For Maharashtra, this will be in single phase. 22nd October would be date of notification. Last date of making nomination would be 29th October. Scrutiny on 30th October, and last date for withdrawal 4th, and date of poll in Maharashtra would be 20th 11. Counting would be on 23rd 11/24, and you will notice that date of poll is Wednesday. This is deliberately, which lot of scheduling, whatever goes into scheduling,
We have tried that it is midday so that issue of urban apathy is handled. मजगती झारखंडाक 2 पावण्याचेर मतदान जातलें. पयल्या पावण्यार 13 नोव्हेंबराक जाल्यार दुसऱ्या पावण्यावेलें मतदान 20 नोव्हेंबराक जातलें आनी मतमेजणी 23 नोव्हेंबराक जातली. Jharkhand would be in 2 phases. The date of poll, first phase would be on 13th November, and the second phase would be along with Maharashtra on 20th November. So the date of issue of notification for Jharkhand phase 1 would be 18th, and for phase 2 would be 22nd along with Maharashtra. Nominations for phase 1 would be till 25th of October, and for phase 2 29th, and date of poll would be 13th November and 20th November, both Wednesdays, and date of counting would be 23rd 11, that is Saturday. इतले मजगती केंद्रीय वेंचणूक आयोगान 47 विधानसभा मतदारसंघा खातीर आनी वायनाड संसदीय जाग्या खातीर नोव्हेंबराच्या 13 तारखेक वेंचणूक जातली अशें सांगलें. उत्तराखंडांतल्या एका विधानसभा जागेची पोटवेंचणूक आनी महाराष्ट्रांतल्या नांदेड लोकसभा जाग्या खातीर 20 नोव्हेंबराक पोटवेंचणूक जातली अशी माहिती तांणी ह्या वेळार दिली. We have 48 ACs and 2 PCs in 15 states. They will also undergo the elections this time. All the 48 ACs and 2 PCs, the schedule would be like this. All the except 1 AC and 1 PC, where because of the festivities in some region, all 47 ACs and 1 PC of Kerala would undergo the election along with the phase 1 of Jharkhand. The same schedule. 13th November would be date of poll. And only for 2 ACs, one for assembly and one for parliament. Kedarnath in Uttarakhand, because on 12th there is gazetted holiday and dispersal of the parties takes place on that day. Therefore, it is on 20th. And similarly for Maharashtra, except that everything would be during the first phase. पत्रकार परिशदेक मुखेल वेंचणूक आयुक्त राजीव कुमार हांणी हालींच जाल्ल्या केंद्र शासित प्रदेश जम्मू काश्मीर तशेंच हरियाणांतल्या मतदारांच्या भागीदारी खातीर तांकां परबी भेटयली. महाराष्ट्र हें व्हडलें राज्य आशिल्ल्यान मतदान पॅनलाक विधानसभा वेंचणुके खातीर थंय सुरक्षा बंदोबस्त अदीक खर करचो पडटलो. केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी आयज दिल्लीच्या भलायकी शेतकी शारांचेर लक्ष केंद्रीत केल्या. 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सेंटर ऑफ एक्सलन्साची घोशणा केली. संशोधन, नवनिर्माण आनी अर्थवेवस्थेक चालना दिवपाक तशेंच लोककल्याण सुनिश्चित करपाक ही केंद्रां मुखेल भूमिका साकारतली अशें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी सांगलें. ह्या म्हत्वाच्या निर्णयाक लागून एआयत देशाची सुवात घटमूट जातली अशें ताणें मुखार सांगलें. में एडमिनिस्ट्रेशन में इकोनॉमी में सॉल्यूशन गिवर होगा, ये मेरा पूरा विश्वास है. जो हमारे यंग रिसर्चर है उनकी आंखों की स्पार्क पड़ रहा था. इसमें क्या क्या चीज निकल के आएगा, क्या क्या चीज निकल के आएगा. कभी भारत के गांव को अगर पता चलेगा, लोग आज भारत में खेती छोड़ के शहरों में मजदूरी करने के लिए आ रहे हैं. जब उनको पता चलेगा उनकी प्रोड्यूस को ग्लोबली इतने बड़े मार्केट है और एआई की डाटा उसको प्रूव कर रहा है. और हमारे गांव में खटाल में जो भैंस है उसकी अगर नंबर हम बढ़ाते हैं, उसकी अगर थोड़ा क्लीन और साइंटिफिक प्रोडक्शन इकोसिस्टम बनाते हैं, तब हमारी मिल्क प्रोडक्ट शायद साउथ अफ्रीकन कंट्रीज की न्यूट्रिशन की कंट्रीब्यूशन करेगा. भारत तो करेगा ही करेगा, अफ्रीकन देशों की भी न्यूट्रिशन की समाधान. तभी तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा कि हम वसुधैव कुटुंबकम को साकार करने के लिए विश्व बंधु की भूमिका निभानी है. कोलकाता बलात्कार आनी खून प्रकरणात आयज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी जातली. ह्या प्रकरणाची आयज सीबीआय चौकशी चालू आसा. सीबीआय आयज आपलो चौकशेचो अहवाल सादर करतली. नॅशनल टास्क फोर्स आयज आपलो निमाणो निर्णय दितले. देशभरात ओपीडी सेवेचेर दोतोरांनी बहिष्कार घातला. आंदोलन करपी दोतोरांक इंडियन मेडिकल असोसिएशनान तेंको जाहीर केला. दोतोरांच्या ह्या आंदोलनाविशीं दिल्ली मेडिकल असोसिएशनाचे मानद राज्य सचिव डॉ प्रकाश लालचंदानी हांणी ह्या विशीं अदीक माहिती दिली. देखिए, वेस्ट बंगाल में जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स आज 10वां दिन है उनकी भूख हड़ताल का.
और जितनी मेरी जानकारी है 5 जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं अपने गिरती हुई स्वास्थ्य के कारण उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ गया है। और नेशनल मेडिकल एसोसिएशन जो है उन्होंने सारी जो अपनी स्टेट और लोकल ब्रांचेस को के साथ मीटिंग कन्वेन करी और उनके सपोर्ट में एक दिन का ये जो पूरे देश में एक दिन की जो टोकन प्रोटेस्ट धरना है और हड़ताल है वो जूनियर डॉक्टर नेटवर्क और मेडिकल स्टूडेंट नेटवर्क के थ्रू ये की जाएगी। अपील भी करेंगे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के जो इश्यूज़ हैं वो उनको जल्दी से जल्दी उनका वो करे, सिद्ध करे और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्टेनिंग इश्यूज़ हैं वो उनका भी सोल्यूशन दें हम। घेऊया एक लहानसा विसाव। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर। इस उपरांत मुख्य पळया मुखावेले खबरो। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज अटल मिशन फॉर रिजनोवेशन अँड अर्बन ट्रान्सफॉर्मेशन म्हळ्यार अमृत ह्या येवजणे खाला पणजेच्या मळा हांगा भारताच्या पहिल्या ऑटोमेटेड व्हॅक्यूम सीवर नेटवर्क प्रकल्पाचे उक्तावण केले। ह्या प्रकल्पात पणजेतल्या वाठारा खातीर घर जोडणी आशिल्ले व्हॅक्यूम सीवर नेटवर्क दिवप, स्थापन करप आनी सुरू करप तशेंच 5 वर्सांचे काम आणि देखरेख करप हाचो आस्पाव आसा। ह्या अभिनव प्रकल्पा अंतर्गत मळा आणि सांतिनेज ह्या सारकिल्या उदकाच्या उंचायेच्या वाठारांनी उदकाची समस्या सुटावी जावपाक मजत जातली अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें। गोंय सरकार पणजे आनी पुराय राज्यांतल्या राबित्यांक सुरळीत जीण जगपा खातीर मुळावी सुविधा वाडोवपाचेर भर दिता अशें मुखेलमंत्र्यांनी मुखार सांगलें। इस तरह की पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, सीवरेज डिपार्टमेंट ने पहली बार यानी देश में पहली बार यानी वैक्यूम सीवर सिस्टम जो गोवा में इंस्टॉल किया, पेंजिम की सिटी में खास करके इंस्टॉल किया, पेंजिम स्मार्ट सिटी मिशन और अमृत प्रोजेक्ट के अंतर्गत। इसलिए मैं मेरे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और सीवरेज डिपार्टमेंट का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इंक्लूडिंग द 8.5 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है, लेकिन इससे पहले यानी जो सीवर अक्सर रिवर में डालनी पड़ती थी या रिवर में जाती थी, इससे वाटर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता था। तो फिर वो वाटर पोल्यूशन रखने के अब मैंने बंद करने के लिए वैक्यूम सिस्टम से सीवर टैंक में लाके सीवेज ट्रीट करके वापस से उसको यानी पानी अच्छी तरह से गार्डन और बाकी तरह के यूज कर देते। मुझे लगता है कि सीवरेज में जो लोग काम कर रहे हैं उन्होंने इस वैक्यूम सिस्टम आके यहाँ देखना जरूरी है। इससे लो लाइंग एरिया में भी इस तरह के वैक्यूम सिस्टम हम यूज कर सकते हैं, ये प्रूव कर चुके हैं। मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान आदले आरएसएस मुखेली प्राध्यापक सुभाष वेलिंगकर हांचो अटकपूर्व जामीन अर्जाचो निवाडो दिलो। सेंट फ्रांसिस झेवियर हांचे विशीं केल्ल्या वादग्रस्त विधाना संदर्भात ताणें तपास अधिकाऱ्यांकडेन पुराय सहकार्याचो आनी बीएनएसएसच्या कलम 35 खाला नोटीसीचें पालन केल्ल्याचो उल्लेख आसा। तामनार प्रकल्पात एसईझेडान सुविधा दिवपा खातीर न्हय तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे चालीक लायला अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी स्पश्ट केलां। ग्रीन एनजीओ गोवा फाउंडेशनाच्या वकिलान सर्वोच्च न्यायालयान सादर केल्ल्या ते प्रमाण केंद्रीय सशक्ती समितीन प्रसारण मार्गाची पुनर्रचना करपा संबंदांत केल्ली शिफारस चालीक लावपाक हरकत ना अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी सांगलें। राज्यांत वीज मागणी सतत वाडत आशिल्ल्यान तामनार वीज प्रसारण मार्गाची गरज आसा अशें ताणें मुखार सांगलें। As Tanmar project is concerned, the project was started somewhere in 2016, and particularly this crowd Alvarez raised some issues in the Supreme Court in 2020. In 2021,
Mr. Prashant Bhushan learned counsel appealing for the Goa Foundation, that means Proud Alvarez Foundation, also submitted that there can be no objection for implementation of the recommendation made by CEC in respect of realignment of the transmission line. When they accept in the Supreme Court and Supreme Court order to go as per CEC guidelines, where is the question of making allegation against Goa Government Power Department? So he wants to make the problem, to bring to the notice of the public the wrong issues which he wants to take along with the people. फोंड्या ते भौम मेरेनच्या 9.6 किलोमीटर रस्त्याच्या 4 पदरीकरणा खातीर केंद्र सरकारान 557 कोटी रुपया मंजूर केल्यात. निधी मंजूर करपा खातीर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तशेंच रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांचे उपकार मानल्यात. फोंड्या ते भौम रस्तो 1 पदरी आशिल्ल्यान येरादारीची कोयणजी जाता. हो रस्तो 4 पदरी जाल्या उपरांत फोंड्या ते पणजी महामार्गावेली येरादारी सुरळीत जातली. दाबोळे विमानतळा सयत मुरगांव बंदराचेर वचप सोंपें जातलें. कर्नाटक ते गोंय मेरेनच्या आंतरराज्य येरादारीक लेगीत फोंड्या भौमा 4 पदरीकरणाचो लाव जातलो अशें ट्वीट केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हांणी केलें. घटनेच्या 10व्या परिशिष्टांतले प्रमाण पक्षाच्या 2/3 आमदारांनी स्वतंत्र गट स्थापन करून तो दुसऱ्या पक्षांत विलीन केलो जाल्यार आमदार अपात्र थारना. मूळ पक्षान स्वतंत्र गट स्थापन जावप वा एक गट दुसऱ्या पक्षान विलीन जाता अशा आशयाच्या थाराव्याची गरज ना अशें स्पश्ट करीत सभापती रमेश तवडकर आनी डॉमिनिक नोरोना हांणी दाखल केल्ली अपात्रता याचिका भायर मारली. डॉमिनिक नोरोनाचें जें पिटिशन चालू आशिल्लें डिस्कॉलिफिकेशन पिटिशन ते डिसमीस केल्लें आसा आनी आयज साकून आमी ते दुसरें पिटिशन आशिल्लें गिरीश चोडनाचें तें घेतलेलें आसा. तीन पिटिशन जर आसली वेगवेगळ्या मनशाची वेगवेगळे पिटिशन त्याच प्रमाणे पयलीं पिटिशन जें आसा डॉमिनिक नोरोनाचें जें डिस्कॉलिफिकेशन पिटिशन आशिल्लें तें आज डिसमीस केलें. घेवया एक ल्हानसो विसो. संयोग यात्रा ये है योग यात्रा. योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती. देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे. सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल. बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद. इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल. OTT पर है किसकी धूम. थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर. डीडी मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर. विसा उपरांत मुखेलकार पळोवया मुखावेले खबरो. अल्जेरियाच्या भोंवडेर आशिल्ल्यो भारताच्यो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांकां आयज अल्जेरियांतल्या सिदी आल्देल्ला विज्ञान आनी तंत्रज्ञान पोल विद्यापीठाक राजकीय विज्ञानांत मानादेक डॉक्टरेट भेटयली. अल्जेरियाचे उच्च शिक्षण आनी शास्त्रीय संशोधन मंत्री कामन बद्दारी हांणी ही डॉक्टरेट तांकां भेटयली. ह्या सुवाळे वेळार उलयतना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी ही पदवी आपल्या देशाचो सन्मान जावन आसा. आपल्या देशान आदल्या काळा सावन शांतताय आनी संवसाराच्या समृद्धी खातीर सदांच धिटायेन उबो रावला अशें सांगलें. India-Algeria relations date back to the days of the Algerian liberation struggle against colonialism, when India advocated the cause of Algerian independence at the United Nations and other international fora. Following Algerian independence and the establishment of the diplomatic relations in July 1962, this policy orientation brought India and Algeria closer, and our friendly relations continue to this day. I am convinced of the power of youth of this country and truly believe in their capabilities to take Algeria on a path of glorious development. These young minds will eventually become the bridgeheads of enhancing our robust people-to-people ties.
केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज महाराष्ट्रांतल्या देवलाली आनी दानापूर ह्या वाठारा मजगती धांवपी खाशेल्या शेतकरी समृद्धी रेल्वेक 5वो बावटो दाखोवन सुरवात केली। ही कार्यावळ आभासी प्रणाली वरवीं घडोवन हाडिल्ली। ह्या वेळार उलयतना केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी ह्या रेल्वेचो प्रवास सुमार 1500 किलोमीटर अंतर हुंपतलो आनी शेतकऱ्यांक फकत 4 रुपया दर किलो ह्या दरान पिकाची येरादारी करपाक मेळटली अशेंय तांणी ह्या वेळार सांगलें। आज की ये जो पहली ट्रेन है अपने देवलाली से चलेगी दानापुर की तरफ। इसमें रास्ते में स्टॉपेजेस बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं। नासिक में है, मनमाड में है, जलगांव में है, भुसावल में है, फिर आगे खंडवा, इटारसी, पिपरिया, गदरवारा, नरसिंहपुर, जबलपुर, कटनी, माने जो हमारा पूरा उत्तर महाराष्ट्र है और ऊपर जो खानदेश एरिया है, इस पूरे एरिया का कंप्लीट इसमें कवरेज होता है। तो आज बहुत खुशी है कि देवलाली से दानापुर की जो 1500 किलोमीटर की जर्नी है, मात्र 4 रुपये पर किलो सामान इसमें ले जाया जा सकेगा और साथ में यात्री भी सवारी करेंगे। तो एक तरीके से एक बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी का इसमें प्रयोग किया जा रहा है। आयज पर्वरी मंत्रालयात आयोजित कार्यावळींत गोंय सरकारान शास्त्रीय आनी तांत्रीक शब्दावळी आयोग CSTT नवी दिल्ली हांचे कडेन समजिकायेची कबलात केली। ह्या वेळार राजभास संचालक प्रशांत शिरोडकर, उपसंचालक अनिल सावंत, CSTTचे अध्यक्ष प्राध्यापक गिरीशनाथ झा आनी हेर अधिकारी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी CSTT कडेन केल्लो हो सहकार गोंयच्या विद्यार्थ्यांक कोंकणींतल्यान शास्त्रीय उतरांचो समज मेळपा खातीर एक बरी संद थारतली, जाका लागून हो विशय सहजपणान समजून घेवपाक तांकां मजत जातली अशें सांगलें। कॅनडा सरकारान बेबुनियादी आरोप करून थंयच्या भारतीय उच्चायुक्त दूतावासांतल्या राजदूताचेर प्रतिउत्तर म्हण भारतान कॅनडाच्या 6 राजनयिकांक काडून उडयल्यात। हातूंत कॅनडाच्या भारतांत आशिल्ले कार्यवाह उच्चायुक्त स्टुअर्ट रॉस बिलर हांचोय आस्पाव आसा। तांकां 19 ऑक्टोबर मेरेन भारत सोडपाची ताकीद दिल्या। भारतान कॅनडांतले आपले उच्चायुक्त आनी हेर लक्ष केल्ले राजनयिक आनी अधिकाऱ्यांक भारतान परत आपयल्यात। सध्याच्या कॅनडा सरकाराचेर ताची सुरक्षीतताय सुनिश्चित करपा खातीर तांणी दिल्ल्या वचनबद्धतेचेर भारत सरकाराचो विश्वास ना अशें सांगून भारतान कॅनडा सरकारा आड खर प्रत्युत्तर दिलां। सेगीत पडिल्ल्या पावसाक लागून तामिळनाडू राज्यांतल्या चडशा भागांनी सामान्य जीण प्रभावित जाल्या। हवामान खात्यान 17 ऑक्टोबर मेरेन ह्या वाठारांत पावसाची शिटकावणी दिल्या। मुखेलमंत्री स्टॅलिन हांणी प्रभावित वाठारांची पळोवणी केली आनी प्रभावित लोकांक सुनिश्चित स्थानाचेर पावोवपाचे यत्न चालू आसात अशें सांगलें। फुडले 2 दिसा दर्यादेगी वाठाराचेर पावसाचें प्रमाण वाडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। पळया आयचें तापमान। पणजे वेधशाळेन कळीत केलां ते प्रमाण आयचें चडांत चड तापमान 32.4 अंश सेल्सियस आनी उण्यात उणें तापमान 25.2 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां। आनी निमाणी खबरो सोंपोवचे आदीं परत एक नदर आयच्या मुखेल खबरांचेर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज 8व्या भारतीय मोबायल काँग्रेसीचें केलें उक्तावण। दर्जेदार सेवा दिवपाचेर भारत सरकार भर दिता, प्रधानमंत्र्यांनी दिलें उतर। $228 वांगड्यांच्या महाराष्ट्र विधानसभे खातीर 20 नोव्हेंबराक एकाच पावण्यार जातलें मतदान, जाल्यार 81 वांगड्यांच्या झारखंड विधानसभे खातीर 13 नोव्हेंबर आनी 20 नोव्हेंबराक जातलें 2 पावण्यांनी मतदान। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांणी दिल्लीच्या भलायकी, शेतकी आनी शारांचेर लक्ष केंद्रीत केल्या सेंटर ऑफ एक्सलन्सीची केली घोशणा। भारताच्या पहिल्या ऑटोमेटेड व्हॅक्यूम सीवर नेटवर्क प्रकल्पाचे पणजी मळा हांगा मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी जालें उक्तावण। बेबुनियादी कारणावेल्यान लक्ष केल्ल्या भारताच्या कॅनडांतल्या उच्चायुक्त आनी राजनयिकांक भारत सरकारान परत आपयले, तशेंच भारतांतल्या कॅनडाच्या उच्चायुक्तांक काडून उडयले। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळार लेगीत पळोवंक शकतात। ते खातीर आमच्या एक्स&ल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल, टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 195, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 97 आनी डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228 हाचेर पळोवंक शकतात।
इतल्यान हें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.